तीन अपक्ष आमदारांनी शेनवारा पणजे पोटवेंचणुकांत भाजप उमेदवार मनोहर पर्रीकाराक आपलो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां। आमदार रोहन खंवटे, गोविंद गावडे आनी प्रसाद गांवकर हांच्यांनी शेनवारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली। मुखेलमंत्री पर्रीकारांच्या फुडारपणा खाला गोंयचो खऱ्या अर्थान विकास जातलो म्हण ताका आमी तेंको दिता अशें महसूल मंत्री खंवटे उलयल्यात। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज आम्ही एक जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स मागयला आसा। आम्ही तीनूय इंडिपेंडेंट फॉर सपोर्टिंग द कोलिशन गव्हर्मेंट। म्हजो कलीग आमचो मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर बाब गोविंद गावडे, सांगेचो आमदार आनी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन बाब प्रसाद गांवकर आनी हांव तिगांयनी मेळून आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें चिंतलें, जस्ट टू एक्सप्रेस आवर सपोर्ट टू आवर चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर फॉर द पणजी बाय इलेक्शन। पणजेचे इलेक्शन आमकां दिसलें की वी शूड एक्सप्रेस आवर सेल्स कित्याक हाव मिस्टर मनोहर पर्रीकर इज इम्पॉर्टंट। पणजेकारांनी टायम टू टायम ताका निवडून हाडला। पेंजीम पीपल हॅव गिवन अ बेस टू अ पर्सन हू हॅज बीन टू द अटमोस्ट लेवल ऑर अ टॉपमोस्ट लेवल टील डेट आज पर्यंत खंयचोच गोंयकार जो पावना त्या लेवलाचेर म्हाका दिसता बाब मनोहर पर्रीकर पावून he has not only made us proud, but I think he's made put Goa on a national and an international map as a defense minister of the country. रक्षा मंत्री असताना ताणें कितें कामां केल्या, how he would take his vision ahead and his foresight are one part. But when this coalition government came in, the formation of this coalition government, the main thing was that the agreement of all partners came in light only when Mr. Manohar Parrikar agreed to be the chief minister of this particular state and the head of this particular government. ज्या मनशाक एक विजन आसा, प्रॉब्लेम असले जाल्यार थंयच्यान एक प्रॉब्लेम फायंडिंग एक स्वता भितर इनबिल्ट आसा, knows what he wants and knows how to do it. Administrative capabilities and financial capabilities have already been seen around, and as a person he is the only person who is fit to be in the chief minister's position amongst the 40 of us. म्हजो कलीग श्री रोहन खंवटेन सांगिल्ल्याप्रमाणे आज पणजेच्या बाय इलेक्शनाक मनोहर पर्रीकर हांकां तेंको दिवपा खातीर आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमी उलयतात। आमदार ह्या नात्यान आयज मुद्दम पणजेकारा कडेन एक अपील करता की आयज मनोहर भाई जो आमचो आयज मुख्यमंत्री आसा तेजी हे गोंय घडोवपा खातीर नितांत गरज आसा आनी हाजे खातीर ताका तुमी हांगच्यान भरघोस मतांनी निवडून हाडचो।